प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवूर वोड 1 ते 4 पर्यंत लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 1 to 4। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताच्या शिसांतल्या कोणाकल्यान ताका म्हणलें, सोम्या, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तूंय आमकां शिकय। ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणी करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सगर जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतली आमकां निवार। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू मागण्या विशीं शिकवण दिता। आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत मनीस जावन येयल्लो तेन्ना शीस पडयताले की जेजू सदां काल तांकां सोडून आपल्या बापाशी मागणें करतालो। भाव भयणीनो जेजू देवाचो पूत सदां काल आपल्या बापाशी मागणें करतालो आनी शीस पडयताले की तांचो सोमी तांकां सोडून एकटो आपल्या बापाशी मागणें करता म्हणून। तो लोकांक सोडटालो, आख्खो दीस जातकूच आपल्या शिसांक लोकांक सोडून तो दोंगरार वेतालो, थंयसर मागणें करतालो। आनी जेन्ना तो कोणाच्या घरा आसलो, कोणाक शिकयतलो जाल्यार तो सकाळीं उठोन एका एकसुऱ्या जाग्याचेर वचोन मागणें करतालो। आनी भाव भयणीनो शीस पडयतात जेजू कशे भाशेन आपल्या बापाशी मागणें करता, कशे भाशेन जेजू हो वेळ काडून आपल्या बाबा बरोबर संबंद जोडटा। आनी जेन्ना ते पळयतात ते जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, सोम्या, आमकांय मागणें करपाक शिकय। ज्या भाशेन जुवान आपल्या शिसांक मागणें करपाक शिकयलें तेच भाशेन आमकांय मागणें करपाक शिकय। भाव भयणीनो आमी नोको ह्या वेळार कित्याक शिसांनी अशें विचारलें जेजूक, अशें आमकां गमन येता की शीस मागणें करिनासले या शीस कोत्ताले जाल्यार तांकां त्या मागणेची फळां केन्ना दिसोंक नासलीं। म्हणजे ते मागणें कोत्ताले कित्याक लोक त्या वेळार मागणो कोत्तालो, पूण मागणेचें फळ हो तांचो समून आपल्या देवाशी घोट जायत वेतालो वा ना तें आमकां आजून पासून कळोंक ना। पूण जेन्ना जेजू मागणें करतालो ते जेजूक पळोवन म्हणटात, आमकांय मागणें करपाक शिकय। भाव भयणीनो आयज आमी जेजूचे पाटलादार म्हूण म्हणटा। आमी म्हणटा की आमी जेजूचे शीस, आमी क्रिस्तांव म्हणटा। आनी भाव भयणीनो आमी सगळीं मागणें करपाक जाणोन आमकां ल्हानपणांत दोतोर शिकयल्या, आमकां ल्हानपण आमच्या पाय मायन आमकां शिकयलां कशे भाशेन मागणें करपाक। आमच्या बापा, नोमान मोरये, सोतमांतां, तेर्स, नोवेनां, लादाई हे सगळे मागणें करपाक आतां आमी सामके कॅप्टन जाल्यात, सामके एक्सपर्ट जाल्यात। पूण भाव भयणीनो मागणें कोत्ता म्हणून खूब उतरां उलयता म्हणून तें खरेपणी मागणें जे शीस कोत्ताले ओ तांची फळां दिसोंक नासलीं ते आतां जेजू कडेन विचारतात, जेजू आमी कशे भाशेन मागणें करूंक जाय, आमकां शिकय कशे भाशेन मागणें करपाक। आयज आमी आतां जेन्ना ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ कोत्ता आमी मागणें कोत्ता, पूण आमी सारकें मागणें कोत्ता काय? आमकां जे भाशेन मागणें करूंक जाय, जे भाशेन देवाक मानता तसलें मागणें करूंक जाय तें आमी मागणें कोत्ता काय? वो आयज आमकां आजून पासून कशे भाशेन मागणें करूंक जाय, कशे भाशेन हो संबंद जोडूंक जाय हें आमकां आजून कळोंक ना जाल्यार आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा
जुवाचो जेन्ना तो त्या समारिकाराच्या बायले कडेन उलयतालो, जुवाचो 24 आनी 24 तो म्हणटा एक दीस येतलो म्हणटा जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसलो, जेन्ना खरे भावार्थी स्वतान आनी आत्म्यान मागणे करतले. जेजू म्हणटालो जो कोण आतां ताजो पाटलावदार आसा, जो कोण एक क्रिस्तांव जाला, जो कोण एक भावार्थी जाला, ताचे मागणे जावन आसा स्वतान आनी आत्म्यान. आत्म्यान आनी स्वतान म्हणजे कितें? ज्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सोरुंडार मानला, ताणें खुर्सार आमचे बसून आपले रोगत बारयला, तेन्ना भाव भयणीनो आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता, आमचो देव म्हूण घेता, आनी तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. म्हणटच आतां आमच्यान आत्म्यान आमचे मागणे करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी आमी आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आतां आमकां देव आपलें उतर शिकयता. म्हणटच जेन्ना आमी मागणे करता, आमी ते मागणे आतां आमच्या आत्म्यान, जो आमचो आत्मो आतां जेजू सारको जाला, आनी आमी तोंड उक्तें करतच आमी देवाचें उतर आमी देवा कडेन परतून उलयता. म्हणटच आतां आमचे मागणे कशें जाता? आत्म्यान आनी स्वतान. आमी खूब मागणे केले, खूब उतरां उरयलीं, खूब तेर्स केले, खूब बाडा केले. हे मागणे न्हय, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी मागणे करूंक जाय जाल्यार ते मागणे करूंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान. खूब उतरां उलयलीं, खूब तेर्स केले, खूब नोवेनां केलीं, खूब उतरां उरयलीं, देव आयकना. कित्याक ताका आयकोपाक ताका जाय आमी आत्म्यान आनी स्वतान आमी मागणे केले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आत्म्यान आनी स्वतान मागणे करता, आमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी आमच्या दुस्मनांक पासून बोगसणे दिता. आनी जे आयज आमच्या बाबा ते मागणे आमकां जेजून शिकयला आयच्या शेवटमनान, ते आमी सगळे करूंक पावता, कित्याक आमचो विश्वास आमी जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी मागणे करूंक शिकल्या जाल्यार, आमी चुकीचे मागणे केल्या जाल्यार आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, जेजूक आमचो सोमी दिवान सोरुंडार मानूया, आनी आयजतान आत्म्यान आनी स्वतान आमचे मागणे करपाक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.